एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तुका दाखोवपाक ताका लागून फायदा. गुड मॉर्निंग मरे का गुड आफ्टरनून जालें रे. 11 जाली. सो आयज संडे आनी अशें ना की आयज संडे म्हणून आमी खंय भोंवपाक वयता म्हणून. खबर न्हू ह्या दिसांनी कितले तेंपूय जाला खंय व्हरू ना. भोंवपा नावूच ना. तितून भितर वत आनी गरमी या बी म्हणपा मन येना. सो आयज आसा संडे आनी आमी सकाळी सकाळ फुडें भायर सरल्या अमाशेक वचपा खातीर. आयज अमास न्ही. सो या म्हटलें का एक्चुली आमकां कालच्यान परच्यान खबरच नाशिल्लें म्हणजे अशी यादच नाशिल्ली अमास बी म्हणून. सकाळी उठल्यान कित्याक लागून कॅलेंडराचेर लक्ष गेलें पळय जाल्यार अमास आयज. मागीर हेका म्हटलें या का म्हणून 9 सुमार कितें पळयलें न्ही रे आमी. मागीर या का म्हणून प्लॅन जालो. सो हो हरशी मार्केटां आमी वचपाची तशिल्ली आयज. सो म्हटलें सोमते देवळां या देवाचें बी दर्शन जातलें आनी मागीर मार्केटां या अशें. खूब तेंप जालो अमाशेक वचूच नाशिल्लें. केन्ना गेल्ले रे आमी लास्ट श्रावणा बी केन्ना गेल्ली दिसता ना ताच्या नंतर गेल्या न्ही एकदां गेल्या. पण दिवाळे कडेन अशें ताच्या पयलीं अशें केन्ना तरी हालीं तेंपा म्हळ्यार 2025 स्टार्ट जालें आमी वचूच ना. हांगा अमाशेन वचूच ना न्ही. एकदा गेल्ले काय ना 2025 ना हेका गेल्ली आमी डिसेंबरान दिसता. ओके. सो वचूच नाशिल्ली तर म्हटलें या म्हणून आयज अमाशेक. सो आतां भायर सरल्या वचपाक. 11 जाली. इतलो लेट जालो की ना खूब गर्दी आसता. सकाळ फुडें आमी जेन्ना पयलीं वयतालीं पळय 9 9:30 बीन त्या टायमार गेले न्ही गर्दी आसना. आनी आतां गरमेक तर आनी गर्देक बेजार न्ही. सो भायर लायनी रावपा पडटा वताक सामकें. सो पळोवया कशी कितें गर्दी. ती लोक पळय सगळो येता देवळान वचून आनी आमी वता आतां. दनपारचें न्ही एक्चुली थंय जेवण बीन आसता देवळांक हांगासर. एक्झॅक्ट कशें शिरोड्या कामाक्षीचें देवूळ आसा पळय त्याच टायपाचें सगळें हांगासर तशेंच जाता. आरत्यो हे ते सगळें. बट आमी केन्ना अशें करून दनपारां जेवपाक बी रावूना. आयज बी ना. आयज 11 जाता ते आसा. बट इतली गर्दी आसना जशी शिरोड्या कामाक्षी देवळां बी भरपूर गर्दी आसता पळय तशी इतलो लोक आसना. इतली गर्दी आसना. पयलीं स्टार्टींग जेन्ना आमी येतालीं पळय न्हू तेन्ना इतली पसून गर्दी आसनाशिल्ली. एक 10 मिनटां भितर न्ही दर्शन बी जातालें. कोण येयला रे हो गाडया. 10 मिनटां भितर दर्शन बी जातालें. बट आतां तशें जायना. आतां एक 20 मिनटां अर्द वर रावपाक पडटा लायनी. पळोवया आयज कशी कितें गर्दी आसा ती. वयल्यान संडे न्ही आयज चडच गर्दी आसतली. फाटल्यान व्यू पळय डोंगराचो. सो चला ती पावली. भितर बस बी नसता. भितर वचना न्ही एक्चुली बसी सायडीन. सो अशें न्ही गांवांक अशें मदीं अशें हें देवूळ आसा. सगळें अशें करून सायडीन घरां आनी मदीं अशें देवूळ. सो अशें बी वचपाक मेळटा रायट सायडीच्यान आनी अशें बी वचपाक मेळटा स्ट्रेट. अशें गेलें न्ही गाडयेक पार्किंग बरें पडटा. आनी पार्किंग बी न्ही चड ना. सो कार घेवन येयल्यार होच प्रॉब्लम. एक्चुली आमी मोस्टली बायकूच घेवन येतालीं बट आतां वता लागून गाडी घेवन येयल्या. म्हणून कितले स्पिडीन रे बाबा. सो पार्किंग मेळटलें रे. मेळटलें. देवळान दर्शन जे आसा पळय ते घेवन येयली.
जाली रे टायम 11:50 ऑलमोस्ट एक 50 मिनिट्स सुमार लागली आमकां 11 सुमार आमी 11:05 सुमार देवळा कडेन पावले आता 50 म्हणा जाली हय गर्दी असली की ना तशेंच जाता मातशी लायन मेळ तरी आमच्या फाटल्यान आनी भरपूर गर्दी जाली लोक सा भायर वता लायनी पावली आमकां तरी इतले वता बी लायनी रावू पडू ना बट ओके बट आता खूप गर्दी येता न्हू रे भरपूर गर्दी येता सो आनी तेंच्यांनी हे बी भरपूर केला आमी आतां खूप म्हयन्यांनी अशें केली न्ही अमाचे हे बी बरें केलां पार्किंगा बी सगळें निवळ करून म्हळ्यार पयलीं पार्किंग फक्त रस्त्या सायडीन आशिल्लें आनी हें जायनाशिल्लें रस्त्या सायडीनूच गाडी लावन वचपा पडटालें आनी पयस बी लावन चलत वचपा पडटालें आतां तेंच्यांनी पार्किंग बी बरें केलां कार बी घेवन येयल्यार कांय प्रॉब्लम ना पावसा बी बऱ्या पडटा लोक कार घेवन येता न्ही चड अशें सो आमी दर्शन घेतलें आनी आतां हांगा वता मार्केटां वता संडे न्ही आयज मार्केट मागीर सांजच्यांनी परत रिटर्न येवपा न्ही अशें म्हणून आतांच या म्हणपा लागलो आनी अशें म्हणून वचपाचीच आशिल्लें आमी सो आतां वता चड अशें कांय ना भाजी बीन लास्ट वीक हेणें बागायदारांतल्यान मोदी एक दीस हाडलेली संडे न्ही संडे जावन मागीर सो तेका लागून आसा टमाट बिमाट हाडलेले सो पळयता थोडेशे भाजी आनी फ्रुट्स कितें पळयता जाय ते घेता आनी मागीर या आनी हांव बीन खूब तेंपान संडे मार्केटां येयलां वत आनी हे ते गरमी बिरमी म्हणून येत नाशिल्ली पयलीं आमी कशें एवरी संडे कंटिन्यू येताली पळय आतां तशें कंटिन्यू बी येत ना आनी केन्ना येयलें जाल्यार होच येतालो आनी ते बीन अशें बागायदारांक वता तेन्ना चडशें हाडप जातालें हांगा बीन येवपच जायनाशिल्लें सो आतां खूब तेंपान येयलां आंबे पळय केन्ना मोटे पडल्या ते रस्त्यार लोकांले आंबे भरपूर लागले सो चला कितें जाय तें घेवया आनी या मागीर शूट करपाना चड कांय कित्याक की वता लागून शूट करप आनी तें करप जायना आनी आतां 12 जाली न्ही 12च्या भारा वयले वच सारकें ओके चलो मार्केटांक न्ही आंबे भरपूर येयल्या बट असले न्ही देवगड हापूस मानकुराद तसले न्ही कितें लंगडा आनी कसले केसरी तसले आंबे हांगासर आमच्या हांगासर न्ही किल्लांनी सगळे डजनांनी मेळना गोंया मेळटा तशें गाडया कॅश आसतलो पळय हां गुड इवनिंग तर दनपारांनी मार्केटांतल्यान येयली पळय येवन आनी मागीर कांय चड शूट केलेच ना चड न्ही कांयच अशें शूट केलेंच ना इतली टायर्ड जाली जाणा मार्केटांतल्यान येता म्हटल्यार जाम जाली सारकी देवळांक कशी करून इतली टायर्ड जाली ना गरमीचा वतान मागीर मार्केटांक सारकी 12च्या भारार पावली सारकी 12 सुमार न्ही सो असले रखरख्याचे वत शूट बीन केले ना चड कांय म्हटल्यार कशें केन्ना काय एकदां हें सगळें सामान बाजार जो कितें आसा तो करून गाड्या बसून घरा पावल्यार पुरो जाल्लें इतलें सामकें वत भरपूर वत लागलें सो चड अशें कांय नाशिल्लें एक्चुली शॉपिंग बट 1-2 कडेन वता विचारता म्हटल्यार हें जाताच न्ही तें सो पयलीं तितलें कळना मागीर वताच्यान येवन गाडया बसले तकली बी सामकी जावपा लागली घरा पावता म्हळ्यार ऑलमोस्ट 12:30 सुमार जाली येवन रांदपाचें आसलेलें हरशीं कितें जाता खंयी वचपाचें न्ही जाल्यार हांव बेगीन कितें सकाळ फुडें थोडेंशें करून बी वता किंवा सकाळ फुडें बेगीन वचून बेगीन येवन रांदता पळय आयज आमचें वचपाचें अकस्मात प्लॅन जालो न्ही सकाळी लेट असो सो तेका लागून अशें रांदलेलें बी कांय नाशिल्लें सगळें येवन रांदपाक पडलें 2 सुमार जेवली आनी मातशें आतां न्हिदलें तकली बी दुखपा लागली वतान सामकी सो तेका लागून तर हो आसा भायर झाडांक उदक घालता जस्ट आतां मातशें पयलीं उठलां पयलीं न्ही एक जाल्यार वरभर उठलें आनी मातशें च्या बीन केली आनी हो आतां झाडांक उदक घालपाक गेलें दाखयता एक सायडीच्यान मारता म्हण तशें वता अशें रावन मार रे हे सायडीच्यान कशी बँड जाल्या पळय कट करता खंय पावस येवचो आसा आनी ती पोंची झाडां हें जाता पळय अशें मार तशें मातशें पायप वयर कर तशें उदक मारलें जाल्यार बँड जायना ती सो हांगासर न्ही झाडांक उदक घालपाचें काम चालू आसा सगळें हांगासर धुयलां गाडयेर उदक मारलां आनी हें पळय भितर सगळ्या उदक तें पुसपाक जाय सो अजून सनसेट बी कांय जालें ना कितलो टायम जालो रे 6 जाली सो ह्या दिसांक न्ही झाडां बरें हें जाता म्हळ्यार कशें वत बी भरपूर पडटा
आणि त्याच्या वांगडा पावस उदक बी भरपूर पडटा. सो झाडां हे येल्लो कलरचे भरपूर फुलता. ही बी धवेली बी खूप फुलल्या. सो जाले आनी थोड्या दिसांनी पावस पावलो म्हणटा मातसो पावस पडपाक लागले की कट करपा जाय झाडां सगळीं. धुल्ला लागून दवरलेली, धुल्ल भरपूर न्ही अशें म्हणून. पण दारांक सगळें जंगल अशें दिसता. ह्या सायडीन मातशें ओपन सगळीं झाडां कट करपा आसा. आनी आमगेर न्ही फकत झाडांक उदक घालपाचें हेंच काम न्ही. अशें करून आंगण धुवपाचें, मागीर रस्त्यार उदक मारप हें सगळें काम आसता. कित्याक तुळशीक उदक बी घालपाक चप्पल घालून भायर वता न्ही, मागीर तें धुल्ल सगळें भितर लागून येता. ताका लागून सो भायर झाडांक उदक घालपाचें काम आसा, म्हळ्यार चालू आसा. तर हांव झाडांक उदक घालता आनी भितरल्या झाडांक कांयच हांवें उदक घातलें. उठून उदक पयलीं घातलें भितरल्या झाडांक आनी आतां हो भायल्या झाडांक उदक घालता. सो खरेंच आयज सकाळीं खूब टायर्ड जालें. फर्स्ट टायम अशें फील जालें की खरें हें वत नाका तशें म्हणून इतलें. तर आनी एक गोश्ट जी मेनली म्हाका तुमच्या वांगडा शेअर करपाची आसा ती म्हटल्यार न्ही, पयर एक 2-3 दीस पयलीं म्हाका कमेंट आयलो की हांव ज्यो नायटी ह्यो घालता पळय खंय घेता काय म्हणून, आमकां प्लीज एड्रेस दी अशें म्हणून. पयर एक कमेंट येयलो आनी तेज्या पयलीं बीन म्हाका म्हाज्या एका सबस्क्रायबरान विचारलेलें घरा कडेन. एक दीस आनी कोण सबस्क्रायबर येयलो तेणें बी विचारलेलें तूं खंय घेता काय म्हणून. तर हांव न्ही मोस्टली अश्यो नायटी बी ज्यो आसा पळय त्यो म्हाज्या ऑनलायनच घेवप जाता. पयलीं सावड्ड्या वतालें पळय न्हू तेन्ना घेतालें सावड्ड्या. सो आतां ऑनलायन घेवप जाता. बरे अशे पॅटर्न बी मेळटा आनी सेकेंड थिंग म्हटल्यार न्ही मातश्यो सवाय बी पडटा. आतां हांगा कश्यो मार्केटान घेवपाक गेले न्ही 300-350-400 रुपया अशें आसता पळय. एक नायटी घेता त्या भशेन घेता त्या पॅटर्नाच्यो. कफ्तान जर घेवपाक गेले न्ही 500 रुपयांक बी पडटा. सो हांव न्ही हे घेता पळय न्हू ते कफ्तान टायप म्हळ्यार कशें करून सायडीन एक्स्ट्रा फ्रील येयना, जस्ट कफ्तान पॅटर्न ताका इलास्टीक आसता अशें करून हांगासर. सो ह्यो नायट्यो ज्यो आसा पळय त्यो हांव मोस्टली ऑनलायन घेता. एकूच खंयच्या एपाचेर अशें ना, फ्लिपकार्ट, एमेझॉन, मिशोचेर सुद्दां मेळटा, बऱ्यो मेळटा. एकदां हांवें मिशोचेर घेतलेल्यो, खऱ्योच बऱ्यो आशिल्ली. क्वॉलिटी बी सेम क्वॉलिटी, प्रायस वयल्यान मिशोचेर कमी पडटा. पण एकूचदां ऑर्डर केल्लें हांवें मिशोचेर, मागीर म्हाका न्ही ते पॅटर्न कलर लायक जावना, सो हांवें ऑर्डर करून. हांव मोस्टली न्ही फ्लिपकार्टाचेरूच ऑर्डर करता. तुमी जर कफ्तान नायटी म्हणून मारीत न्ही जाल्यार मेळटा. सो नायट गावन अशें करून मारलें न्ही मेळटा ऑनलायन. सो ऑनलायन घेवप बरें जाता. ही जी आसा पळय ती हांवें 2 घेतलेल्यो सेम अशीच. एक रेड कलर सेम पॅटर्न, कलर रेड आशिल्लो. सो दोनी न्ही हांवें 550 रुपीजांक अशें कितें तरी घेतलेलो सेट, दोनीचो कॉम्बो घेतलेलो. सो आनीक पयर जी हांवें घातलेलें पळय न्हू ती हांवें ऑफलायन घेतल्या. म्हणल्यार खंय तरी अशें एक्झिबिशनाक गेल्ली आमी हांव आनी हो, तेन्ना एक्झिबिशनाक घेतलेलें. खूब दीस जाले हाडून दवरून आतांच पयरत काडल्या घालपाक. सो त्यो मागीर दाखयता तुमकां ऑफलायन घेतलेल्यो. सद्याक तुमी म्हाका विचारताले म्हाजे सबस्क्रायबर म्हणून सांगता की हांव मोस्टली 90% म्हागेलें ऑनलायनच घेवप. केन्नाय चुकून अशें करून खंय एक्झिबिशनाक गेलें जावं गेल्ले कडेन बरी दिसली जाल्यार घेवप. अशें ना की हांव घेवपाक वता तेन्ना सोदून अशें करून हाडटा अशें ना. बरें दिसलें जाल्यार ऑफलायन घेता हांव. अशें करून खंय शॉपार एक्झिबिशनान ना, मोस्टली म्हागेलें जाय तेन्ना ऑनलायनच घेवप आसता. तर हेजें उदक घालून जालें दिसता, आयलो हो बंद करून. सो चलात तर हेच्याच वांगडा आयचो व्हिडिओ बी हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेच नवे नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां सांजचे. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक, शेअर, कमेंट करपाक विसर नाका. नवे आसा किंवा चॅनल अजून सबस्क्रायब करूं ना जाल्यार चॅनल बी सबस्क्रायब करा. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.